सगळे गोंयकार व्हडल्या उमेदीन वाट पळयतात ते म्हटल्यार वास्कोच्या दामोदर सप्तकाची। हो वास्कोचो दामोदर सप्ताक सगळ्यांकूच परिचीत आसा। ह्या वर्सा हो सप्ताक 10 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट ह्याच्या मजगती जातलो आनी वास्को जावपी ह्या दामोदर सप्तका खातीर कांय रूट चेंजीस केल्लेले आसा ते हांव तुमकां सांगता। पूण त्यान पयलीं आनी एक खबर दिवपाक ते म्हटल्यार 10 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट ह्या दरम्यान जावपी ह्या दामोदर सप्तका खातीर जी सेंट एंड्रूज चर्चचे जंक्शन ते IOC जंक्शन ह्याच्या मजगती कसल्याच प्रकारची ट्राफीक ही केली वचची ना। सगळ्या प्रकारच्या ट्राफिके खातीर 2 व्हिलर आसूं 4 व्हिलर आसूं हेवी व्हेहिकल आसूं सगळ्या ट्राफिका खातीर हो रोड जो आसा तो बंद आसतलो। सेंट एंड्रूज चर्च ते IOC जंक्शन हो 10 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्टा मजगती सगळ्या ट्राफिका खातीर बंद आसतलो। तशेंच जी ट्राफीक मडगांवान किंवा वास्कोसून येता वयता तेंच्या खातीर FL गोम्स रोड हो रोड ओपन केल्लो आसा। जे कोण येता वयता त्यांनी FL गोम्स रोडा वयरसून येवपाक आनी वचपाक जाय। त्याच प्रमाणे जे सप्तकाक येतले ह्या 6 दीस जे सप्तकाक पळोवपाक येतले विजीट करपाक येतले प्रोग्रामाक येतले तेंच्या खातीर पार्किंग वेवस्था जी आसा ती पार्किंग वेवस्था नवीन KTC बस स्टँड जे आसा त्या पर्यटना भितून आनी तानया हॉटेल ह्या हॉटेलची ओपन स्पेस आसा त्या स्पेसीक ह्या दोनूय जाग्यांचेर पार्किंग जी आसा ती अवेलेबल केल्ली आसा लोकांक खातीर गोंयकारांक खातीर। आनी ह्या सप्तकाक लागून 10 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट ह्याच्या मजगती ह्यो ट्राफीक रूल चेंज जातले। अशेच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले। पळयत रावात गोमंतक TV।